आमचो गौतम गोवेकार हो 2 वर्सांनी एकदा वीरभद्र जाता आणि फुडल्या वर्सा भायले पेठचो विनायक फोगेरी तो वीरभद्र जातलो. तशें 2 वर्सांची ही परंपरा आसा, ही अनेक वर्सां पासून आसा, ही चलत आयिल्ली आसा. नवमी पासून सुरू जाता आणि संवसार पाडव्या दुर्वटच्यान संवसार पाडवच्यान हो शिगमो सोंपता. आयज संपूर्ण गोंयांत प्रसिद्ध असो डिवचलचो वीरभद्र म्हणजे शिगम्याच्या 6व्या नाटका दिसा जाता. हो वीरभद्र थिएटरा कडसून मठा पर्यंत येता. देवीच्या शेजापाना पळयतकूच ताका एक प्रकारचो भार येता, देवीचो भार येता आणि ताका मागीर उखलून हाडून आमी स्टेजीर दवरून देवीचो नाल फोडून ताका तीर्थ दिल्या उपरांत ताचो भार उतरता. तर संपूर्ण गोंयांत वेगळ्या प्रकारचो वीरभद्र हांगा आसा. गोंयांत अनेक तरेचे वीरभद्र जाता, पण तांची एक वेगळी पद्दत आसा. पण आमच्या बिचोलच्या वीरभद्राक सगळे लोक जॉयन जावन आपलो आनंद साजरो करता आणि नव्या वर्साचे उमेदीन स्वागत करता. ह्या वीरभद्राच्या मिरवणुकेक आमचो वीरभद्र अग्निदिव्य करता, उज्यांसून उडी मारता आणि साधारण एक 200 मीटर ताची ताकद वीरभद्राची. तो देवीचो संचार ताच्या आंगान येता आणि तो जो नाचता ते दोळ्याचे पारणे सारके नाचता आणि हाचो लाभ जवळ जवळ 2-3 हजार लोक घेतात. आणि नगरपालिकेतर्फे संपूर्ण रस्त्याक लायटी अरेंजमेंट केल्ली आसता. पोलीस डिपार्टमेंटाने आमकां मदत करतात आणि अशा प्रकारचो हो वीरभद्र तुमकां सगळ्यांक आमचे पळयणाऱ्यांक फुडल्या वर्साचे वीरभद्राचे जे ओनूच आमंत्रण दिता. तुम्ही सगळ्यांनी फुडल्या वर्सा नवमीक येवचें आनी हो उत्सव साजरो करचो.